हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार तुम्ही पळयत तशे यूथ ऑफ GSB चॅनल मेसेंजरांतू तशीची कमेंट्सान सांगली तुम्ही मस्त जनान कोरोना वैरसा ಬಗ್ಗೆ आमके कळका म्हणून सांगून तशीची त्या टॉपिक तुम्ही काढताना आम्ही खंडित इंटरव्यू करका म्हणून आजी KMC हॉस्पिटल येऊन पावल्याची तुमगेले मनान तुही मस्त डाऊट्स आसा कोरोना वैरस म्हळ्यार कसं नाही खंय स्टार्ट जाल्लें सिम्पटम्स कसं नाही प्रिकॉशन्स कसं हज्जाय म्हणून हें पुरा उलोवचें हांव KMC हॉस्पिटलांतू मायक्रोबायोलॉजिस्ट तशीची चेअरपर्सन इन्फेक्शन कंट्रोलाचे हाजे डॉक्टर सुचित्रा शेणे मॅम आमगेलो वटस कार्यक्रमा मोगान स्वागत करतास नमस्कार. आता कोरोना वैरस म्हणून आमी पुरा कडेन न्यूसान तशा पुरो सकाळीची न्यूज पेपरांतू पुरा कडेन पळोवचें मेळटास जाल्यार ही करेक्ट क्लॅरिटी ना आनी कसं हें कशें आयलें म्हणून कशी स्टार्ट जाली मॅम हे साधारण आमकां तुमी सांगील म्हणकेची 1.5 महिने दुखून कोरोना वैरस म्हूण सांगून पेपरारी वॉट्सअपारी जनान पडचे कडे एनिमल्स हाल चुकून येवचे म्हूण सांगून पुराय मस्त पुराय विशय येतस हे ॲक्च्युली कोरोना वैरस म्हणलेलें आतां आमकां प्रति वर्स पुरा जनाक एक सैती म्हणलेलें एक जाता ते ॲक्च्युली विंगड वैरसा निमित्त जावचे जाल्यार पक्कने विंगड प्राणी जावचे आमगेलांत आयले तक्षण आमगेलांतू ते रोग तडेगोडची शक्ती आसना तेदन ते चड जाता. आतां आमी हाजी एक 2003 म्हणटना सार्स म्हूण आयकलींची त्यावेळी एक नमुने कोरोना वैरस आशिल्लें तें एक नमुनेची एक कॅट म्हणलें दुखून येत तशें तशीच मर्स म्हूण मिडल इस्टा दुखून आयकलीची आमी त्या कॅमला दुखून आयिल्लो कोरोना वैरस तशी ह्या पेटी कसं जालें म्हळ्यार सादारण एक डिसेंबर 31 म्हूण सांगतना एक चैनांत थोडे केसीस सुरू जाले तांणी एक सादारण एक वार म्हणटना तांणी सार्स म्हणून लेखिलें तांणी पुरा टेस्ट करून पुरा पळयतना हे वुहान म्हणलेले एक जागेन तो टेस्ट करून पळयतना ते सार्स न्ही म्हण तक्षण तांकां तितले भितर एक 7-8 दिवस जावन गेलेले तांणी कडेन विंगड टेस्ट करून पळयतना हें एक नवे नमुन्याचे कोरोना वैरस म्हूण कळ्ळें. ताचे निमित्त तुमी पळयल्यार NOCO19 म्हूण घालां नॉवेल कोरोना वैरस 2019 म्हूण सो हे नवे वैरस आयिल्ले निमित्त आमगेलांतू ते रोग नियंत्रण शक्ती ना ह्या वैरसा ताजे निमित्त मस्त जनाक आयले तांकां कळचे भितरी ते स्प्रेड जालें ताजे निमित्त हे प्रॉब्लेम जाल्ले निमित्त ಕೆಲವು जन मात्र जाल्यार पळयात सादारण आमगेले सगळे वर्ल्डांतू सादारण 18,000 केस जाला जाल्यार तांतू मॉर्टॅलिटी म्हळ्यार मेल्लेले जन सादारण एक 376 केसीस मात्र हें इत्याक म्हळ्यार प्रति एकल्या आमकां सैत जाता हे कोरोना वैरसा निमित्तय सैत्य जावचे तांचे सिम्पटम्स ताप आयलो सैत जाल्लें खांकी सूर जाली एक गडची कर्कशी जालो सेम सिम्पटम्स आमकां सैत जाल्लेले तेन्ना जावचे अंत भितर जाल्यार ಕೆಲವು जनांक डायबिटीज आसा और एक कॅन्सर असून ट्रीटमेंट घेता आसाची सन्न चेरडुवां कडेरी गुरबिणी और बाळान जालेली जावं मांसाहार जनांक हे वैरसची के सकयल वचून श्वासकोशा वचून तांकां निमोनिया म्हूण जाता आनी तांकां विंगड आपास ताजे वयर एक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन म्हूण जाता ताजे निमित्त तसळ जना मात्र आमी मस्त केअरफूल आसता. प्रति वर्स H1N1 येता तशी जी आहे कोरोना वैरस इन्फेक्शन जाल्यार प्रति एकल्यांकय ताजे निमित्त मस्त मारक ना ಕೆಲವು जनां मात्र तशी आतां ते आमकां मस्त भंय केला म्हूण सांगल्यार सादारण एक 3 केस आमी आतां केरळांत पळयलें कसं बाय हें कासरगोड आयलां काली आज आमगे ते येवच्या पुरो म्हळ्यार भंय आमकां पुरा जनांक ते प्रॉब्लेम तशें न्ही हे चेडुवां वुहान म्हळ्यार एक गांव भारी चंद गांव व्हड गांव थंय एज्युकेशन जावं हॉस्पिटल जावं भारी लायकस ताजे निमित्त सगळे वर्ल्डा दुखून चेडुवां जन थंय कामां येताची शिक्षा येताची ह्या ಕೆಲವು चेडुवां फस्ट केरळा आयिल्ले चेडुवां फस्ट तांणी कलकत्ता मुखांतर तांणी आपास गांव आयिल्लींची हे पुरा चेडूंक कोण खंय आसाची म्हूण केरळा गव्हर्मेंटाक गोतूस ह्या 3 चेडुवांक म्हळ्यार एक त्रिशूरांतू अलपुजांतू आनी एक काली कासरगोडांत ह्या चेडुवांक पुराय तांणी पळोवन घेता आशिल्लीं कसं जाता असं म्हूण सांगून तांकां थोडे सैतशी जालां टेस्ट करतना पॉझिटीव जालां तांणी पुरा आयसोलेशन आसाची तांकां कसलेंय जाल्लें ना आमकां कशी नॉर्मल सैत जाता तांकां तितलेंय जालां तांणी तांतूंतल्यान भायर येताची जाल्यार आमी कसल्याक केअरफूल आसता म्हूण सांगल्यार पक्कने तांगेले ओट्टू आयशिल्ल्यांक तांणी स्प्रेड जावन आसल्यारय म्हूण बट ते चान्सीस खंडापटे उणे आमगेले इंडियन गव्हर्मेंट जावं कर्नाटका गव्हर्मेंट जावं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जावं
मस्त प्रिकॉशन्स घेतला आमकां पुरा इन्स्ट्रक्शन्स दिला प्रति एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल मात नाही प्रायमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ आमकां मेडिकल कॉलेजेस पुराय साधारण एक वार पुढे आपेला कोण CO ऑफ जिल्हा पंचायत ताण आपोनो आमकां पुरा जनाक सांगले हें पुरा आमी केअरफूल आसका म्हूण सांगून एक वार पुढे सांगिल्लें कಡೆ 3 दिवस पुड की आमकां डीसीन आपोनो आमकां पुरा जना निमगिलें कसो करका म्हूण सांगून इंडियन गव्हर्मेंटान क्लियर आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला आनी कसं करका म्हूण सांगलां आमकां सो ताजे प्रकार आमी पुरा जनान प्रोटोकॉल्स घालून घेतला वेनलॉक हॉस्पिटलान तांणी 10 बेड आयसोलेशनात दवरलां आनी कसं टेस्ट करका तांगेले नर्सिंग स्टाफ आदो प्रति एकल्यांक तांणी चंद करून घेवन इन्स्ट्रक्शन्स दिवन घेवन ट्रेनिंग दिलां ओके इतले सायन्स ग्रो जाता आसल्यार प्रति वर्स कसं नाही पूण आमी आयकुचा मेळटस इथे आशा पुरो मॅडम पळय आमगेले इतले आमगेले गांवांत आसल्यार प्रॉब्लेम जायना ते एनिमल्सांक तांगेले इतले रान्ना सोडल्यार कांय जायना आमी तांगेले गांवां वचचे ते आमगेले अंत भितर येतना आमी रान पुरा खंडून घालचे पुरा करताचे तेदान कसं जाता तांकां येवचे किटाणू आमकां येवचे सूर जाता तेदान आमगेले अंतू शक्ती ना रोग नियंत्रण शक्ती ना ते किटाणूक तद निमित्त आमकां येता आतां सिंपल म्हळ्यार ते वुहानांतू पुरा जनान आतां एक नवे क्वेश्चन पुरा जनान निमगुचे नॉन व्हेज खावेत की ना म्हूण निमगिताचे ते प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार वुहानांतू ते मार्केटांत कसं जाला म्हळ्यार जीव आशिल्ले एनिमल्सय आशिल्ले जूश मारून तांणी विकची मात न्ही मीट विकची मात न्ही जीव आशिल्ले एनिमल्सय आशिल्ले सो खंयची एक एनिमलाक सैत जावन आसा पुरो ते खांकून की ते प्रति एक एनिमल्सांक येता पळय तशीची हांकांय प्राणीक सैत की जावन आसा पुरो ते खांकून आसा पुरो तशी एक मनशां आयिल्लें तें स्प्रेड जालें हांकां कशें कळ्ळें थंय दुखून आयिल्लें म्हूण पळयल्यार तांकां एक साधारण 100 केस जातना तांणी आमी हिस्ट्री टेकिंग म्हणून एक आसता तूं खंय चमकलेलो कोणाल वोट मिक्स केलेलो तूं कसो पिल्लेलो कसं खाल्लेलें म्हूण हें पुरो विचार डॉक्टर निमगिताना तांकां 100 जनांतू 50 जन ते वुहान मार्केटाक गेलेलीं म्हूण कळ्ळें ताजे निमित्त तांकां डावट सूर जालें हें खंय की हांगा दुखून आयिल्लें म्हूण जाल्यार तांणी मात्र चैना जाल्ले निमित्त जाल्लें तांणी वग्गी बंद करून सोडलें पुरें तें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तांणी पुरो इन्स्ट्रक्शन्स आनी दिवन व्हेरी स्ट्रिक्टली ते मार्केट बंद करून सोडलें ताजे निमित्त आमकां एक डावट कसो म्हूण सांगल्यार हें बॅट बावलींतू जावं एक दिवडांत जावचें तसो वायरस तें चुकून आमकां आयलां म्हूण आमी आतां लेक्टोसाची जाल्यार स्टडीज कंप्लीट जायनी म्हळ्यार ते केलो पार्ट ताजे त्या वायरसा म्हूण कितें दिसता म्हूण आमी लेखलां हे कोरोना वायरस मनशाल न्ही बावली जावं हें खंयचे दिवडा दुखून आयलां म्हूण आमी लेखलां आनी कन्फर्म जायनी ते केस एक मेसेज वॉट्सॅपार आयलेलें हांव पळयलें कसं म्हळ्यार इंडियांतू कितले की न्हंयेंतू जन नाताची इतले व्हड जात्री जाता एका कडेन कितले की लक्ष गटल्यान कोटी गटल्यान जन सरवताची तद्दन कसं नाही जायना विंगड देशा दुखून येवची वग्गी जाता कसं आसा पूण रिजन मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार आतां आमकां एक नमुने पॅशन हांव वर्ल्ड टूर करता हांव हांगा वचका थंय वचका हांव विंगड कडेन वचून शिकता म्हूण सांगून घेवन पुराय पुढे आमगेले आज्याल कालांत आनी पुराय गांव सोडून वचचें म्हळ्यार एक व्हडलो विशय आशिल्लो तेवे 7 समुद्र तेकड वचचें म्हळ्यार भारी एक व्हडलो विशय आशिल्लो आतां तशें न्ही हांव आज बसल्यार नेक्स्ट वीक हांव खंय वचें USA वचकावे चैना वचकावे म्हगेले चेडूं आनी खंय वचून शिकता म्हळ्यार हांव 10 म्हूण सांगता ताजे निमित्त कसं जाता म्हूण सांगल्यार ते जाग्यात आतां पळय आमगेल्यान ते एक कायस्नूर फॉरेस्ट डिसीज म्हूण एक आसा ते पुरा कडेन ना न्हय इंडियान मात्र आसा तेवे खंयची केलो शिमोगांत की बेळतंगडींत की केलो केसीस जाला आतां उडपान थोडे आसा तशें ते पुरा कडेन ना तशीची केलो जाग्यांतू केलो वायरस केलो बॅक्टेरिया म्हूण आसता ते केलो जना मात जाता आमी धांवन थंय वतना ते आमी आपोवन हाडलेले म्हूण कितें जालें तें ताजे निमित्त प्रॉब्लेम जाता स्प्रेड जाता इंडियांत पुरा जनान मेळ्ळेले तेन्नाय पळय केलो केसीस जाता आतां आमी तशी इंडियांत कांय जायनी म्हूण सांगचें जायना आतां कॉलेरा ते आमगेले इंडिया दुखून सूर जाता केलो पटी तशी एक जागेक एक नमुने इन्फेक्शन आसता ते स्प्रेड जाता फूड जाल्यार ते बचन आशिल्लें भायर आमगेल्यान तूं सीमीत जावन आसता आशिल्लें एक 2-3 वर्स ते इन्फेक्शन जाता आशिल्लें आमकां पुरा जनाक ते रोग नियंत्रण शक्ती येता आशिल्ली ते थंयची उणी जावन वता आशिल्लें तें शिकून आमी वॅक्सिनेशन म्हूण स्टार्ट करून आसचें तशी हक्क वॅक्सिनेशन आनी पळयतात आनी पळयल्यार कडेन आनी ताजे निमित्त पळोवका आनी कसो जाता आनी त्या वेळी तुमी उलयता आशिल्ली इम्युनिटी लो जाल्यार वग्गी वायरस बॉडीक घेता म्हूण सांगून इम्युनिटी चड जावंक जाल्यार कसं करता आतां सद्याक विटमीन D जावं विटमीन C म्हळ्यार आतां ऑरेंज कडेन मुसुंबी
तसल पुरा आमी घेतल्यारी आमगेल्यान विटमिन सी चड जाता विटमिन डी आमी कसं दूध पिवचें हें पिवचें प्रोटीन अशें खावचें तेदन आमची इम्युनिटी लायक आसता मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी बॅलन्स्ड डायट घेवका उठूच वचून पळय रोडार अशें आमी एक समोस खावचे हें खावचें तसल पुरा खावन पोट भरची न्ही करेक्ट बॅलन्स्ड डायट आमी कसं धरकड करताची खाताची नॉर्मल नॉन वेज एक खावेत जाल्यार नॉन वेज खातन मात्र समज सिज्जेलें नॉन वेज खावका एक आनीक सिज्जोच फुडें आमी आपडता ते आपडतनाच पळय आमी आमगेलें तोंड और हात काण घेवन तोंडाले खंय व्हरूनच हे एक कोरोना व्हायरस ಬಗ್ಗೆ सांगचें म्हण जाल्यार ते आमी सोपान दुत्तन ते मोरून वता और आमी एक स्मॉल सॅनिटायझर म्हण मेळटा पळय बाटली सन बाटली आमकां एक नंबर फॅशनचे हात धुवचे म्हण सांगून सॅनिटायझर आमी हॉस्पिटलान ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां ते घाल न्हू 20 सेकंड आमी हातां घाल न्हू अशी रब करून घेतल्यार ते व्हायरस मरता ते मोस्ट इम्पॉर्टंट ते कसाला सांगताच म्हण सांगलें हांव आतां नॉन वेज हाडलें ते धुताची कडे हात सोपान धुयाची भायर वताची घरा भितर आयले तक्षण सोप घालून हात धुयाची भायर आसतना तोंड आपोवन घेवन वकाची नाक आपोवन घेवन वकाची तोंडाले हात व्हरून वकाची हें हांव कसाला सांगताच म्हळ्यार सन्न चेडवांक आवस पळोवन घेता न्हय चेडवान तोंड आपोवन वकाची तोंड आपोवच जाल्यार सॅनिटायझर घालून हें कोरोना व्हायरस म्हण न्हय H1N1 जावं स्वायन फ्लू जावं खंयच्याक जाल्यारीची हें पुरा किटाणू सोपान मरता हँड सॅनिटायझरान मरता ताचे निमित्त मोस्ट इम्पॉर्टंट वॉट वी से इज पर्सनल हायजीन आमगेलें हायजीन आमी पळोवन घेतल्यार हें इन्फेक्शन जावचें भारी उणें वय ना 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 ते कसले हें ना पळयाची आमी खातना बॅटान खाल्लेलें आमी खाल्ल्यार मात्र येवचें म्हळ्यार ताजे उश्टताक लागून म्हण सांगून बॅटाक फ्रुटा निमित्त येवचें न्ही ते फ्रुटान ते बॅट आयिल्लें एटमॉस्फियर दुखून तें कसं सांगचें म्हण सांगल्यार हें एक व्हायरस आमगेले श्वासकोश दुखून आमी खांगतना भायर येता सो येदूर आशिल्ल्या मनशांक येवचें तें ताचे निमित्त आमी सादारण 1 मीटर डिफरन्स दवरून घेतल्यार आमकां येवचे चान्स उणें सो 2 प्रिकॉशन आमी घेवचे कसं म्हण सांगल्यार एक मनशान खांगतना आमी हात आड दवरून घेवका कर्चीफ टिश्यू आसल्यार तें आड दवरका बट एक पाटी खांकी शिंकी सांगना अशी येवची तेदन कूडले हात आमी अशें बेंड करून एल्बो भितर खांगची दवं शिंकी करता तेदन विंगड्यांक येना हें आमगेलें कर्तव्य विंगड्यां येना तशें पळोवन घेवचें विंगड्यांक सैत आसतना आमी कशें प्रिकॉशन घेवचें म्हळ्यार सादारण एक 3 फीट 1 मिटर दूर आसल्यार आमकां येवचे चान्स उणें एक दोनीचे हात धुवचे हे 2 प्रिकॉशन्स घेतल्यार आमकां सैत हें कोरोना व्हायरस न्हय खंयचेय सैत येवचे उणें आनी खंकल्यार शिंकल्यार येता म्हणलें हें आतां वाऱ्यार आयली सुद्दां कितले वेळ ताका जीव कसं तशी कसं ना हें कसं म्हण सांगल्यार हांव आतां सांगिल्लें म्हण की ताका एक एनवलप म्हण एक आसता तें गेल्ल्यार तें ड्राय जाल्यार तें व्हायरस मरता सो ताका पळय हांगा दुखून थंय तें उड्डू जायना आमी शिंकतना आमगेलें तें शिंकींत येवचें विना और खांगतना तें उश्टें वोट येवचें विना ताजेंतल्यान उड्डना तें सो तें कशें जाता म्हण सांगल्यार आमगेलें शिंकी दवो हें खाल्लेलें तें वारेंत मस्त वेळ आसना तें सकयल पोवन वता तेदन तें मरता ताजे निमित्त हांव सांगिल्लें 1 मीटर डिफरन्स दवरून घेयाची म्हण सांग आनी आमगेले कोडयालांत एअरपोर्टांत कसं केला की वेवस्था कोणी येताना चेक वय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कसन केला म्हण सांगल्यार एअरपोर्टांत पुरा तांणी बॅनर्स घालून तांणी थंय एक LED घालून कोरोना व्हायरस ಬಗ್ಗೆ तांणी पुरा जन माहिती दितसाची आमगेल एअरपोर्टाक डायरेक्टली चैना दुखून कोणी येनाची पुरा जनान कलकत्ता दवो कोच्चीन दवो बँगलोरा मुलक येवका हांगा सो तांकां पुरा जनांक कसं केलां म्हळ्यार गव्हर्मेंटान खंयची फ्लायट्स चैना और चैना सुत्तू आशिल्ले गांवां दुखून फ्लायट्स येता ते एअरपोर्टांत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान टेस्टिंग सेंटर दवरलां म्हळ्यार तांकां ताप आयलावे तूं थंय वचून आयलावे तूं तसल मनशा लोट कसं कॉन्टॅक्ट आशिल्ले ते पुरा तांणी क्वेश्चन निमगून घेवन तांकां मुखार सुच्या सोडटाची एक आनी एक भायली गांवां दुखून आयले तक्षण पासपोर्टार एक सील पडटा सो ते सील पडतना तांणी पळयताची खंय गांवां दुखून आयलीं छान्नी म्हूण सो तांणी थंय सेग्रिगेशन करतासाची आत्तां म्हणटाक आमगेर एअरपोर्टांतू कसले करतनाची जस्ट इन्फॉर्मेशन दितासाची जनांक तुमकां पक्कने तुमी वचून आयल्यार तुमकां ह्या सिमटम्स आयल्यार कोणा वचून मेळका म्हूण सांगून घेवन तांणी दितासाची आनी डिस्ट्रिक्टाचे एक पॅनलांत आसा तुमी आतां म्हळ्यार हें कशी कंट्रोल करीत कसं प्रिकॉशन सांगका जनाक म्हळ्यार व्हडली एक जबाबदारी तुमगेले वयरी आसा
महिने दुखोनु ये वैरसाचे पूरा मीडिया रहता ना तुमक कितले कॉल मेसेज कसं येताच जनांगेले निमगोन डाउट्स नाही जनाल म्हळ्यार आमी डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट ना आशिल्लींची बट आमकां हॉस्पिटला भितरी पुरा जने निमगिताची कित्याक म्हण सांगल्यार हांव आय एम चेअरिंग द इन्फेक्शन कंट्रोल हांगा इन्फेक्शन कंट्रोल म्हण सांगल्यार हॉस्पिटला भितरी एक पेशंटान येतना आमकां हांगा बिंगड पेशंटाक इन्फेक्शन येवचें नजे और डॉक्टर्स नर्सीस क्लर्क्स पुराय काम करताचे हांगा तांकां इन्फेक्शन येवचें नजे सो आमकां प्रत्येकाक एक इन्स्ट्रक्शन्स आनी गायडलायन्स म्हण आसता सो एक प्रोटोकॉल म्हण आसता ताचे प्रकार आमी काम करता न्ही जाल्यार दिननित्य आमकां कोणाक खांकी सयत येवका सो ताजे प्रकार आमी आमगेले डॉक्टर्स आवट आमी काम करनू आमी म्हळ्यार इन्फेक्शना वगे पळोवन घेवचें तुमी पळयताचे आमगे लॅब आनी हांगा आसा सो कोणाक सयत जाल्लें ओंकी जाल्ली असं नाही जालें ते प्रत्येक टेस्ट आमी हांगा घेता आमी टेस्ट करून सांगता खंयची किटाणू निमित्त हें इन्फेक्शन जालां तुमी खंयचे एंटीबायोटिक्स दिवेत म्हूण आमगेले लॅबा दुखून सांगचें तशें प्रत्येक हॉस्पिटलांतूय इन्फेक्शन कंट्रोल म्हूण आसता सो ताका आमी चर्ती मायक्रोबायोलॉजिस्ट हेड करताची ते म्हळ्यार आमकां इन्फेक्शना बद्दल मस्त माहिती आसा म्हूण सांगून सादारण एक वार दुखून केरळांतू एक केस येवची पूड चुकून आमी पुरा जने बारी कसन कोरेत हांगा आयल्यार कशी कंट्रोल कोरेत म्हण सांगून पुराय मस्त पुराय वाद विवाद पुरा जाल्ले बट मोस्ट हें कसं म्हण सांगल्यार आमकां इंडियन गव्हर्मेंट जावं कर्नाटका गव्हर्मेंट जावं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जावं तांणी पुरा माहिती आमकां फस्ट दिलेलें इन्स्ट्रक्शन्स फस्ट दिलेलें आमकां कसलेंय एक कन्फ्युजन म्हण ना कित्याक म्हण सांगल्यार आतां इंडियन गव्हर्मेंट हे सगळे कोरोना व्हायरस टेस्ट प्रत्येक लॅबा करूं ना NIV पुणे ते थंय मात्र करूं जाता सो कसं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे म्हूण आसा ते एक लॅबा मात्र PCR म्हळ्यार टेस्ट करताची सो आमकां कसं इन्स्ट्रक्शन्स दिला म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट सर्वेलन्स ऑफिसर आले ते एक मिडिया म्हूण आसा ते खंयच्या भितर घालून पेटोवका म्हूण सो थंय दुखून आमी हाडका आमी प्रत्येक गव्हर्मेंट म्हूण न्हय प्रायवेट हॉस्पिटल्स जावं मेडिकल कॉलेज जावं आमी थंय दुखून घेवन येवका आनी एक सादारण आमी एक स्वाब म्हूण सांगताची म्हळ्यार आमी कान्ना घालची काड्डी शी आसा पळय एक कॉटनाचे तशीची दिग काड्डी आसता सो थ्रोट स्वाब म्हळ्यार आमगेले गळ्या मागशी नांकाचे ते दोन्ही काणू ते वायरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया भितर घालून आयसा पॅक करून आमी अपास डिस्ट्रिक्ट सर्वेलन्स ऑफिसरा होवन दिवका तांणी ते पुना पेटोवन तांणी फ्री टेस्ट करून दिताचे हे PCR टेस्ट मात्र सो आमकां पेशंट आयले म्हण जाल्यार आमकां डावट आसा म्हण जाल्यार फस्ट आमी डिस्ट्रिक्ट सर्वेलन्स ऑफिसरा सांगता तो येवन ते पुरो इता म्हळ्यार ते मुख्य कसाला म्हण सांगल्यार तो मनीस खंय आसा तागेल ओट्ट कोण कोण आशिल्लींची बिंगडे आयलां हांवें म्हूण सांगून तांणी फॉलोअप करताचे ते आमगेलें काम न्ही ते डिस्ट्रिक्ट सर्वेलन्स करताचे ताचे निमित्त आमकां तांकां इन्फॉर्म करचें तांणी बिंगडे याना तशी तांणी पळोवन घेताची आनी नेक्स्ट आमकां हें पुना वचून पुना दुखून टेस्ट जावन रिजल्ट आमकां येता ते सादारण एक 48 hours 72 hours जाता इता म्हळ्यार हें पुरा पुना वचका तांणी टेस्ट करका पुनाच्या कंडापटे काम जालां एक लॅब आशिल्ली निमित्त बट आतां सादारण एक पक्कन एक केस चडली म्हूण लेख्या वा सादारण आनी एक म्हयने नंतर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विल से विंगड लॅब्सांक तांणी चूज करताची हे लॅबा कोरयता म्हूण आतां H1N1 स्टार्ट जातना सुरे पुनांत आशिल्लें कडेन निमॅन्स म्हूण म्हणलें कडेन मणिपाल हॉस्पिटल हांतू कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज मणिपालांतूय केल्लें सो 3-4 कडेन ओट्ट जावन सगळे इंडियांतू सादारण 10 सेंटर्स लॅब तांणी पळोवन H1N1 हांगा कोरे टेस्ट म्हूण सांगलां तशीची आतां कोरोना व्हायरस सद्याक पुणेंतू मुखारसून पळयल्यार ते पुरो स्टँडर्डायज प्रोटोकॉल स्टँडर्डायज करून तांणी आनीक चड विंगड लॅब पळोवचे पुरोच जाल्यार आतां केरळांत जाल्यार आनीक डिटेक्ट जावन रिपोर्ट येवका येतले ना आयलां ताजे निमित्त आमी बय गव्हर्मेंट इज टेकिंग मोर हे त्याग जण तांणी सादारण एक 30 की पेटयलें की म्हूण तांतू त्याग जाणां मात्र पॉझिटिव्ह ओके आनी इतली वेळ मस्त इन्फॉर्मेशन दिलें जाल्यार तुमकां खंयचे रिपोर्ट पळोवचे येतना टेस्टिंग उंग पेटूच मात्र तुमकां उंग टेस्ट करका म्हूण कसं आज सद्याक ना आमकां रायट्स दिनी गव्हर्मेंटान आतां रायट्स दिनी आमकां आमगेले आसता ते पुरो इक्विपमेंट्स पुराय आसा इन्स्ट्रुमेंट पुराय आसा जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटान ते रायट दिनी आतां सो खंयचे लॅबांत करूनच थंय पेटोवका ओके सुचित्रा मॅम इतली वेळ मस्त इन्फॉर्मेशन दिलें आमगेले व्युवर्सां मस्त हेल्प जाता तांणी टेक केअर करून घेताच म्हणून आमी लेखून इतली वेळ यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू सो मच इतली वेळ तुम्ही कोरोना व्हायरस प्रिकॉशन्स सिम्टम्स आनी कशें येता भिवचे नज
कशी केअर घेवी ते म्हणून सुचित्रा मॅमान चंद कोण एक्सप्लेन कोण सांगितलं सर हें एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त इश्ट जावन आसता म्हणून आमी लेखून हें एपिसोड हांगा कची एंड करता सची पळयल्या खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू